नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. बलात्कार केशीत बाबूश सुटलो. पुलिसांचो एकूय पुरावो धरना. बलात्कार जाला म्हणून सिद्ध करूकूच जमना. चली मायनर म्हणूनय कळना. 50 लाखांचो व्यवहार वाऱ्यावेलो. वेंचणुकांनी आसाम बीजेपीन गाजयले. बंगाल केरळात उघडलो अकाउंट. काँग्रेस पुड्डीचेरीतूच. पश्चिम बंगाल तृणमूलूच. केरळात दावे. तामिळनाडू अम्माकडेनूच. विजय म्हणटा काँग्रेस हायकमांडाक चमचे फटयतात. काँग्रेसीत वचचना. काँग्रेसीचो उमेदवार थारावंक जुलै सप्टेंबरात प्रक्रिया. लिस्ट वतले हायकमांडाक. आपाची गोंयांत 40 मतदारसंघांनी 40 जाणांची ड्रीम टीम जाहीर. रोखडेच उमेदवारूय जाहीर. 40 मतदारसंघांनी वावर. आयतारा केजरीवालाची सभा. लोलया आयआयटीची सुवात एचआरडी मंत्रालयाच्या कमिटीक मानवली. 1,500 कोटी मोडून आयआयटीक लागतले दिसाक 2 अब्ज लिटर उदक. आणि आयपीएलच्या मॅची दिसतल्यो परवरे जीसी अकादेमी ग्राउंडार जायंट स्क्रीनीचेर. परवरे आयपीएल फॅन पार्क कार्यावळ शेनवार आणि आयतारा. खबर विस्तारान. बाबूश बलात्कार केसींतल्यान सुटिल्ल्यात जमा. कोर्टाचो आदेश सारको वाचलो जाल्यार पुलिसांनी दिल्लो एकूय पुरावो धरना. बलात्कार जाला म्हणून सिद्ध करपूच पुलिसांक जमना. चली मायनर म्हणूनय कळना. 50 लाखांचो व्यवहारूय वाऱ्यावेलो. ताचोय पुरावो ना. ह्या केशींतल्यान आतामेरेनच्या तपासाचेर आनी कोर्टाच्या आदेशाची विस्कटावणी करपी खासा रिपोर्ट. 4 मेक पणजे पोलिसांनी सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी 2 सह आरोपींचेर मानवी तस्करी, पीडित चलयेचेर जबरदस्ती आनी अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराच्या गुन्यांवांची कलमां लायिल्लीं. भारतीय दंड संहितेची कलम 376, 328, 370 अ, 342, 109, 120 ब, गोंय चिल्ड्रन्स एक्टा खाला कलम 8(2), पॉक्सो कायद्या खाला कलम 3 आनी 4 अशा गंभीर कलमांचो भडीमार केल्लो. उपरांत अधिकृतरित्या बाबूशाचे केशीचो तपास पणजे बायलां पुलिसांकडे पावलो. उपरांत एसपी कार्तिक कश्यपाचे नेतृत्वा खाला गोंय क्रायम ब्रांच आनी पणजे पुलिसांचे एक खासा पथक केशीचो तपास करपाक लागले. 12 दिसांची पुलीस कादय भोगले उपरांत आरोपी आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी हेर दोग सह आरोपींक बुधवारा कोर्टान जामीन दिलो. आमदार बाबूशाक आनी हेर दोग सह आरोपींक जामीन दितना केशीचे प्राथमीक पुरावे सिद्ध करपाक जमले ना म्हूण कोर्टान तपास यंत्रणांक उजरायले. आतां आमी पळोवया आमदार बाबूश मोन्सेरात आड लायिल्ली म्हत्वाची कलमां आनी ती कलमां कोर्टा मुखार सिद्ध जावपा सारकी आशिल्ली काय ना ती. भारतीय दंड संहितेचे 376 हे बलात्काराचे कलम. पीडित चलयेन आपले कागाळीत आरोपी आमदार बाबूश मोन्सेरातान आपल्याचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हूण निश्चित सांगिल्ले ना म्हूण कोर्टाच्या निदर्शनाक आयलें. तशेंच वैजकी चांचणेंत एकूय अहवालांत पीडित चलयेचेर हालींचे तेंपार लैंगीक अत्याचार जाला म्हूण सिद्ध जाले ना वा तश्यो खुणोय मेळिल्ल्यो नात. निमणे कोर्टा मुखार बलात्काराचे जे प्राथमीक पुरावे मेळिल्ले ते आरोप सिद्ध करपाक कमी पडले. घुवळे वखदां दिवन अत्याचार केलो म्हूण लायिल्लें भारतीय दंड संहितेचे कलम 328 पुलिसांनी आमदार बाबूशाचेर लायिल्लें हे कलम 328चेरूय कोर्टा मुखार कांय प्रस्नचिन्नां उबी रावल्यात. पीडित चलयेक खंयचे घुवळी वखद दिल्लें हें पुलिसांक सोदपाक जमलें ना. जे वावराडेन मिक्स केल्लें घुवळी वखद पीडित चलयेक दिलें तिचोय सोद पुलिसांक लागलो ना. पीडित चलयेन आरोप केल्ल्या घडणुकेच्या वेळार जे 7 लोक घरांत आशिल्ले तातूंतल्या एकट्याचीय जबानी घेवपाक पुलिसांक जमिल्लें ना. कोर्टान हाची दखल घेवन पुलिसांनी केल्ल्या हे घाळपणाचो तपासाक मोठो फटको बसला म्हूण मत नोंदयलां. मानव तस्करी केलो म्हूण बाबूशा आड तिसरे कलम 370 अ लायलें. पीडित चलयेक 50 लाखांक विकिल्ल्याचो आनी बाबूशान विकत घेतल्याचो आरोप पुलिसांनी केल्लो. मात प्राथमीक पुराव्यांच्या आधाराचेर केल्लो हो आरोप सिद्ध करपाक पुलिसांक जमलें ना. केशीच्या तपास अधिकाऱ्यान हे आरोप सिद्ध करपा खातीर पयशांचो वेव्हार पळोवपाक बँकांची खातीं तपासली नात आनी ते 50 लाख घेवन पीडित चलयेचे आवयन तांचें कितें केलें तें पुलीस कोर्टा मुखार दवरपाक फेल केले. बाबूशा आड भारतीय दंड संहितेचे 4थे कलम 342 जबरदस्तीन बंदखण. पुलिसांनी बाबूशा आड लायिल्लें हें कलमूय वादात आसा. पीडित चलयेन आपले जबानेंत सांगिल्ले प्रमाण जे वेळार बाबूशाच्या घरांतल्यान ते भायर सरताले
त्या वेळार बाबुशाचो ड्रायव्हर ताका ताच्या फ्रेंडाच्या घरा सोडटालो, मात पोलिसांक तो ड्रायव्हरूय मेळूंक ना आनी कारूय मेळूंक ना. तशेंच पिडीत चलयेन सांगिल्ली गजाल आनी ताच्या फ्रेंडांनी पोलिसांक सांगिल्ली गजालींत तफावत आसा. ताच्या फ्रेंडांनी पिडीत चलयेक एक महेश म्हूण एकलो स्कुटरीन पावयतालो म्हूण पोलिसांक सांगलां. पिडीत चलयेन सांगिल्ल्यो तारखो आनी ताच्या फ्रेंडांनी सांगिल्ल्यो तारखो हातूंतय कोर्टाक तफावत आसा म्हूण लक्षात आयलां. बाबुशा आड भारतीय दंड संहितेचे 5वें कलम 109 दबाव हाडप हे कलमा खालाय बाबुशा आड आरोप सिद्ध जावपा सारखे पुरावे कोर्टाक मेळूंक नात. पिडीत चलये खातीर पिडीत चलयेच्या आवयचेर वा मध्यस्थ रोजी फिरोजाचेर बाबुशान दबाव हाडिल्ल्याचें खंयच कोर्टा मुखार सिद्ध जावपाक पावलें ना. बाबुशा आड 6वें कलम लायला ते गुन्यांवकारी कारस्थानांचे. बाबुशान केशींतल्या सह आरोपी वांगडा मेळून ते चलयेक विकतें घेवन बलात्कार केलो म्हूण आरोप कोर्टात सिद्ध जावपा सारखे पुरावे नात. दुसरे वाटेन कोर्टाक पिडीत चलयेची आनी बाबुशाची दुस्मानकाय आशिल्ली म्हूण गजाल स्पश्ट जावपा सारखे पुरावे मेळ्ळ्यात. बाबुशाचेर गोंय चिल्ड्रन्स एक्टा खाला कलम 8(2), पॉस्को कायद्या खाला कलम 3 आनी 4 ही कलमां लायल्यात. गोंय चिल्ड्रन्स एक्टा खाला बलात्कार केशींत पिडीत 16 वर्सां पुराय करूंक नाशिल्लें वा 16 वर्सां सकयलें आसपाक जाय. हे केशींत पिडीत चलयेच्यो 3 वेगवेगळ्यो डॉक्युमेंटांनी 3 वेगवेगळ्यो जल्म तारखो मेळ्ळ्यात. चलयेची पिराय थारावपाक केल्ले वैजकी चांचणेंतूय चलयेची पिराय 17 ते 18 वर्सां मजगती आसा म्हूण अहवाल आयला. हे प्रमाण बाबुशा आड लायिल्ले गोंय चिल्ड्रन्स एक्टाचे कलम ह्या केशींत लागना. पॉक्सो एक्टा प्रमाण मायनर हें 18 वर्सां खाला. मात सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाण 6 म्हयन्यांचो बेनिफीट प्राझ आरोपींक घेवपाक मेळटा. कारण ह्या टेस्टीन केन्नाच निश्चित पिराय सांगूंक जायना. जर बाबुशाचे केशींत कोर्टान पिडीत चलयेची पिराय 18 थारायली आनी 6 म्हयन्यांच्या प्राझाचो आदार घेतलो जाल्यार पॉस्को कायदोय बाबुशाक लागना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेचे निकाल लागले. बीजेपी साल्वार. आसामात काँग्रेसीकडून 86 सीट काढले. पश्चिम बंगालात 7 सीट आणि केरळात 1 सीटान बीजेपीन अकाउंट उघडलो. काँग्रेस मात पुड्डेचेरी पुरतीच. पश्चिम बंगालात परत ममताची तृणमूल, केरळात दावे, तमिळनाडूत अम्माची AIDMKच परत आयली. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम आणि पुडुचेरी 5 राज्यांचे विधानसभा निकाल आयल्यात. केरळात दावे आणि काँग्रेसी बरोबर बीजेपी हे फावट वेंचणुकेक देविल्ली. 5 राज्यांचो निकाल लागलो. आसामात काँग्रेसी घडोवन बीजेपीन गाजयले. पश्चिम बंगाल आणि केरळात अकाउंट उघडलो. बंगालात बीजेपीन 8 सीट काढले. बीजेपीन केरळातय अकाउंट उघडलो. पश्चिम बंगालात आशिल्ली तशी तृणमूल काँग्रेसूच. केरळात काँग्रेसीच्या फ्रंटाक वडोवन दाव्यांचो फ्रंट सत्तेर आयला. तामिळनाडूत मात परत जयललिताच. पुडुचेरीत अपेक्षेप्रमाण काँग्रेसूच. पश्चिम बंगालात 294 सीटांपैकी TMCन वट्ट 212 सीटा जिखल्यात. डावे आणि काँग्रेसीन मेळून फक्त 75 जाल्यार बीजेपीन पहिलेच फावट 7 सीटा काढल्यात. केरळात 140 सीटांपैकी LDFन 91, UDFन 47 आणि बीजेपीन 1 सीट काढला. आसामातले 126 सीटांपैकी बीजेपीन 88, काँग्रेस 22 आणि UDFन 14 सीटा काढल्यात. हेर पक्षांक 2 सीटा मेळ्ळ्यात. तामिळनाडूत 234 सीटांपैकी AIDMK 134 आणि DMK 98 सीटा मेळ्ळ्यात. पुडुचेरीत काँग्रेसीन 30 सीटांपैकी 17, NRCन 8 आणि हेरांनी 4 सीटा काढल्यात. यहाँ से आसाम की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा NDA बीजेपी के नेतृत्व में आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आसाम को काफी समय के बाद एक लोकाभिमुख सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी. मैं अध्यक्ष बना तब भारतीय जनता पार्टी की टीम ने एक लक्ष्य रखा था कि 7 राज्य नीचे से केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, बंगाल और आसाम, ये 7 राज्यों में हम पार्टी के संगठन का विस्तार करेंगे. मुझे आज कहते हुए हर्ष है कि लगभग 17-18 महीने के समय के अंदर हम ये काम बहुत अच्छे से कर पाए हैं. Kejri, of course, he is our friend. There are so many. I can talk to Navin Patnaik ji, you can talk to Jayalalitha ji, Mayawati ji, Mulayam ji, no problem. Even Nitish ji, Lalu ji, I can talk to them. There are so many friends. We can sit together, we can decide together. Congress, they are losing the ground because they have lost all the credentials. They have forgotten to understand that who is their real friend, who are not real friends. And I are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this historic victory. It is truly historic because after 1984, no ruling party in the state
has been able to win the elections and form the government a second successive time. आसामात बीजेपी काँग्रेसीन 2 कडेन मार खाल्ला. बीजेपी म्हणटा काँग्रेस मुक्त भारत खंय चढ पयस ना. इस चुनाव परिणामों से ये साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है. हे दाखवून दिता की स्लोली जशे बाब प्रमोदान सांगला की काँग्रेस मुक्त भारत हे स्टेप 1 by 1 इज गोईंग अहेड. आज जर आम्ही पळोवपाक गेल्यार इवन वी हॅव मेड एंट्रीज, जरी तरी बीजेपी कुड नॉट मेक एंट्रीज, बट आम्ही एंट्री करीत आसा आणि वी विल सी दॅट इन फ्युचर बीजेपी विल बी हॅव्हिंग द फ्लॅग ऑल ओव्हर इंडिया. दिग्विजय सिंग म्हणटा आसामात खंय काँग्रेस 15 वर्सां सत्तेर आशिल्ली, ते शिवाय सेक्युलर मतां खंय फुटली, ताचो काँग्रेसीक मार बसला. Today's results are not very encouraging for the Congress party. But then in democracy, it is the will of the people, which we respect. As far as Assam is concerned, of course, we had 15 years of anti-incumbency. And in the last moment, one of our important leaders switched sides to BJP. And our allies, Bodo, who were in government with us for 10 years, they also moved out. The polarization also took place between the Hindus and Muslims. AUDF has been able to retain most of its seats. 2 वर्सां उपरांत मोदी सरकारचो प्रभाव लोकांचेर कितलो पडला आनी कितलो उरला ते पळोवंक बीजेपीची 5 राज्यांनी परीक्षा चलताली. त्या मानान बीजेपीन बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स दाखयला. आसामात सरकार, पश्चिम बंगाल आनी केरळात पयलेच फावट अकाउंट उगडला. बीजेपीक सध्या इतलेच भरपूर पुरो. काँग्रेसीची दाव्या बरोबर युती आणि राहुल गांधीच्या नेतृत्वाचेर आता प्रश्नचिन्ह सुरू झाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपान गोंयांत 40 मतदारसंघांनी 40 सदस्यांची ड्रीम टीम जाहीर केल्या. हे 40 सदस्य त्या मतदारसंघात पक्षाचो वावर वाडयतले. आपान 2017च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार सोदपाक खंय सुरवात केल्या. आपाचो केंद्रीय सचिव आनी गोंय प्रभारी पंकज गुप्ता पणजी मिडिया कडेन उलयलो. आपाच्या आयतारा पणजे अरविंद केजरीवालाच्या सभेची तयारी चल्ल्या. Today we have called and we have requested all of you to attend this conference, press conference, to introduce you to that team of ours, all 40 constituency coordinators, our spokesperson team that is ready, plus people who are taking the job at the state level. This team has dedicated itself, has taken a pledge that in coming days they will give up everything and work for the party. See, let me tell you one thing, that formal announcement of contesting election will be done by the party. I'll go back and report to the party, and then our national convener will be articulating the views of the party. Selection of the candidate process, it's a cumbersome process for Aam Aadmi Party. We take the views of our volunteers and the people from in each constituency. On the basis of that, few names are selected, and then these names are discussed by PAC and the campaign committee, the local campaign committee, which will be formed very soon here, and then the PAC will decide among the names suggested. That process will start after some time. So I can say that Aam Aadmi Party has arrived with a dream to change Goa. Its dream team has been formed. It has reached its logical conclusion, and we are prepared for a grand rally on 22nd, where our national convener, the revolutionary leader Arvind Kejriwal, will be here to meet and to address. I'm getting a bit emotional because this is an historic day for Aam Aadmi Party in Goa. The target which the party has set for the Goa, I am very happy and pleased to announce that we have completed the first phase of our organization.
organizational development in Goa. The most motivated force, the most dedicated force, a team with a dream to change the complexion of the national politics at the national level and change politics in Goa. I can tell you that we have accomplished that. Under the leadership of our National Secretary and in charge of Goa, Mr. Pankaj Gupta and his entire team has done a brilliant job. घेऊया एक विराम.